महाराष्ट्रांतल्यात गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती 7व्या दिसाय तांबोशा वाठारात थाट मांडून आसा। 7व्या दिसाय ह्या वाठारांतले शेत बागायतींचे बरेच ताणें लुकसाण केलेले आसा आनी हे लुकसाण करप ताचे कडल्यान चालूच आसा। ओमकार हत्तीची धुमशणां सुरूच आशिल्ल्यान शेतकऱ्यां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। बागायतींचे लुकसाण जालेलेच आसा, मात्र बागायतींनी वचपाचें तरी कशें असो प्रश्न सध्या शेतकऱ्यां मदीं उप्रासला। रान खात्याचे अधिकारी हत्तीक धांवडून घालपाचो यत्न करतात, मात आजून तरी हत्ती काय परतो वचपाचें नांव घेना अशें थळावे सांगतात। फॉरेस्टाचे आपल्या परीन काम करता, फॉरेस्टाचे आपल्या परीन काम आता एक चडांत चड ते कितें करता, बॉम्ब लायता। बॉम्ब लावन कोण कावळो नाल्यार कबूतर वयतले, हे दोल्लो हट्टी तर वचोंक शकना। नुकसान म्हणपाक गेल्यार म्हाजे तर भाटांतले कंप्लीट कॉलॅप्स केला आनी अशे आमचे 7-8 जाण आसा, पाटील आसा आनी धुरी आसा, अशे जायते जाणांचे आसा। पण आयच्या मेरेन काय म्हटल्यार कांयच ना। आयज तर आनी काल तो सामको गांवांत तुमी आयज स्वता पयला तो आमच्या गांवांत अटॅक कसो करतालो आनी ताका हांव कसो धांवडायला आमी। आतां हत्ती जर पळोवपाक गेला जाल्यार तो इतल्या पयसच्यान म्हटल्यार तो 400 किलोमिटर हांगा पावला। कमीत पळय ते हांवें विचारलें तांकां आमच्या फॉरेस्टार थंयच्यान हांगा ते म्हणपाक थंयच्यान हांगा येवपाकूच ताका म्हणून 2-3 दीस अशें चलून वता माता। तर हांव कितें म्हणटा, इतल्या पयसच्यान जर तो 4 दिसान पावता तर आमचो लोकप्रतिनिधी सर हांगा एक 20 मिनटांची वाट आसा, पण अजून आमकां पावंक ना हांगा। शैलेश सामंत म्हणून तेचे माड उडयले, माडया लागते माड दिसता एक उडयला आनी बारके धाकटे कवा उडयला। अनिकेत पाटील तेचे आहले ते उडयले आनी आयज हत्ती न्हंयच्या सायडीर वचोन देंवता सकयल, पण परतून थंय मातसो टायमपास करता, न्हाता आनी येता। मनशां अशें फॉरेनर कशें टायमपास करतात ते टायप सद्या तेची जाल्ली आसा दुबय। आता कितले दीस जाले तेका, कितले दीस जाले? आयज 7 दीस जाले। काय जायना फुडें प्रोसेस फुडें कांयच ना। तो ऑफिसर येवन सांगून गेला, पण आजून एक्शन कितेंच ना। हे बाबडे हे आसात तेंचे फॉरेस्ट लेबर, ते बाबडे आसा ते आपल्यानी ट्राय करता तेका रोखून धरपाक, इतलेच आनी फुडें कितेंच जायना। आता शेतकरी शेतानूय वचना, तांकां लुकसाण कशें वयतले? लोकांचे आतां ते म्हणटात आपले आतां गायींक चारो ना म्हणटा, आतां आपले दुधाक लॉस म्हणटा शेतकरी। आमी राखता ताका वायल्ड एनिमल, ते कितें करूंक शकता ते सांगूंक येना कोणाच्यान। आतां हे स्टेजीर तूं पयले खंय धांवताले तेणे लेबर, खंय धांवताले ते कितें करचें कोणी घेवचें कितें एग्जॅक्ट आतां करचें कितें तें आमकां कळना। आतां कायदो हातींत घेवचो काय बेश्टे अशें तो वचासर वाट पळोवची, आमचे काबार जावचे। आमी इतले मेहनत घेवन केल्ली आहात, आतां माड झाडां लायल्ली आहात, केळी खोपळी, आतां करचें कितें आमी तें?